बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगचनो आज तुमकां हांव एक बरो दीस मागतां आनी आयच्या दिसा मरयेचो पाप करत नासता गर्भ संभव हें दाबाजीक फेस्त आमी आचरण करता. तर आयच्या दिसा आमी सुमयाक नमान करया, आराधन करया. मरयेमय संगी मेळोन सर्गीं दळबरां सुवें मेळोन सुबे सांतां भक्तां सुवें आज आमी सांगाता मेळिल्लीं सर्वां एका मनान काळजान सुम्या सुवें हो वेळ आमी करसिया. कव्या आमी गीत सांगता. ए देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमान करता. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमान करता. आराधन आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता येशू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमान करता. आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमान करता. आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. त्रिएक देवा हे त्रिएक देवा तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमान करता. आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. हात भारी हालेलुया हालेलुया बाबाक पुता पवित्र हालेलुया देवा हालेलुया हालेलुया मरयेमय संग मेळोन हालेलुया 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 देवा सर पदवेदरा हालेलुया सर मानवला पवझल्या देवांच्या देवारायांच्या राया वैजांच्या वैजा तुका जामान तुका जावरदान हालेलुया 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 हालेलुया. आज मरयेमय संगी मेळोन सर्गीं दळबरां सुवें मेळोन सुमेस सांत भक्त सुम्या देवाच्या दुतां सुवें मेळोन आमी सर्वां एका मनान काळजान तुका आराधन करता मान करता. हालेलुया 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 हालेलुया. पळय मुखार भावनो आनी भयणीनो सुम्याक आमी मान करना सावन आमचो सुमी वट्टो सर पदवेदान आज मरयेमायच्या ह्या फेस्ता दिसा दाबाजीक फेस्ता दिसा ताका आमी आराधन करता. एफेसकारांचें पत्रावस्वर 1:3 मुखार आमी वाचता.
मुगाळ भावनो आनी बहिणीनो, क्रिस्तांतय आमकां लाभलेली आत्मीक देणी आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी हें आयकता. तर ह्या समयाक अर्गां दिवया. मरियमाये सुवे मेळोन आमकां कसली देणी देवान प्रत्येक तरान आत्मीक देणी दिल्या आनी ह्या वचपांत आमकां आयकोंक मेळटा. ही उतरां आमची करया. मरियमाये सुवे मेळोन समयाक अर्गां दिवंक आमी तयार जावया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, हरसिल्लो जावं देव, हरसिल्लो जावं देव, आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्त सवे आमकां आसा, क्रिस्ता सवे आमकां आसा, त्या एकवटांत त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत, ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत, ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक, आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक, संवसाराचे स्थापने आदींस संसाराचे स्थापने आदींस क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंसल्यांत, क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंसल्यांत, आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशें आमी ताची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यांत, पयलींच नेमल्यांत, ताची खुशी ताची खुशी आनी अपेक्षास तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हणून स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकांचे आमकां बुकसाने मेळ्ळां, आमकां बक्षाने मेळ्ळां, आमकां सोडवून लाभल्या, ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कुरपा आमचेर वतल्या ती कुरपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगो. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दांबया. कसली आत्मीक देणी विविध देणी सुम्यान देवान सुम्यान जेजू थंय आमकां दिल्यांत आनी तींच देणी आज आमी मरियमाये थंय पळयता. ती विशेष कृपा मरियमायेक दिल्ली आनी ती देणी ती कृपा तिणें गळसिली. देखून आज ती देवाच्या राजांत थंयसर आमची आवय जावन तुजी म्हजी पवित्र सवेची आवय जावन सोंपता. तिका मेळिल्ली कृपा तिणें व्यर्थ केली ना. आज सुमी आमकां दिल्ली देणी आमी वापरतना ताका आमी स्तुती करता आसतना ती गळसितना सुमयाक महिमा जाता. तर आज मरियमाये सुमे मेळोन सांगता मेळिल्ले आमी आमची देणी सुमयान विविध देणी दिल्यांत, आत्मीक तशेंच लौकीक देणी आमकां दिल्यांत. तर देवाक त्रियेक देवाक अर्गां दिवया. गावया आमी तें गीत आमकां कळीत आसचें आमच्या बुकांत H21 5 82. देवा बापा तुझी स्तुती करता, ऐसो दीस तुवें दिल्ल्या पासत. सर्वां देवा बापा तुझी स्तुती करता, ऐसो दीस तुवें दिल्ल्या पासत. राती विशेव दिवन म्हजी जतन घेवन तुझी स्तुती करचे भाग दिल्ल्या पासत. राती विशेव दिवन मोची जतन घेवन तुझी स्तुती करचे भाग दिल्ल्या पासत. हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, आमच्या बापाक हाले हालेलुया, हाले हालेलुया. तळी विडून चिसुका मेरका देवया. जेजू सम्या तुझी स्तुती करता, म्हाका सांगात तुवें दिल्ल्या पासत. जेजू सम्या तुझी स्तुती करता, म्हाका सांगात तुवें दिल्ल्या पासत. आयच्या नव्या दिसा म्हजे संगी रावन म्हाका सलोवन व्हरून तुवें पावच्या पासत. आयच्या नव्या दिसान म्हजे संगी रावन म्हाका सलोवन व्हरून तुवें पावच्या पासत. हाले हालेलुया,
हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया पवित्र ज्ञान तुझी स्तुती करता तुझ्या मोगान म्हाका भरल्यापासून पवित्र तुझी स्तुती करता तुझ्या मोगान म्हाका भरल्यापासून तुझ्या देण्यानी भर तुझ्या फळान नेटय म्हजे संगी रावण सदा सलवून तुवर तुझ्या देण्यानी भर तुझ्या फळान नेटय म्हजे संगी रावून सदा सलवून तुवर हाले हालेलुया पवित्र हाले हालेलुया वसदरा हाले हालेलुया शपारक्लिता हाले हालेलुया स्मर्यमय आम्ही मान करत असताना असे सोनिस्कळण गर्भ संभव आम्ही आचरण करत असताना आज तुम्याक आम्ही मान करता मरियमाय खातीर मरियमायन तुझे मुखान केल्ल्या हर एक व अछापां खातीर उपकारां खातीर आज तुम्याक आम्ही मरियमाय सोळोन अर्गां दिवया नावाड्या होगळस्या मरियमाये तुझो मोग करता स्त्रियां भितर सदैव हांव वणिता मरियमाये तुझो मोग करता स्त्रियां भितर सदैव हांव वर्णिता बापा कुशेका जावन जेजू कुशव्यांक घेवन संसाराक देणे जावन तुवें दिल्ल्या पासून बापा कुशेकाल जावन जेजू कुशव्यान घेवन संसाराक देणे जावन तुवें दिल्ल्या पासून हाले हालेलुया सुम्याक हाले हालेलुया सुम्याक हाले हालेलुया मगाळ भवनान बेनो आज प्रत्येक तरान आयच्या यादा बाजीक फेस्त दिसा मरियमाय सोयन मेळोन देवाक आमी अर्गां दिता आज हें फेस्त आमकां कितें सांगता आमी इल्लोसो नियाळ केलो जाल्यार मरियेचो पाप करत नासता गर्भ समूह 1854 इस्वेंत 1854 डिसेंबराच्या 8 तारीखेर पापा पियूस नोव्यान एक सत अधिकृत तरान पवित्र सभेन बांदून घेवचे बरी केलें आनी त्या पत्रांत ताणें कितें म्हळें मनशा कुळाक सोडयल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या पुण्या फळा वरवीं आनी सर सक्तीवन देवान फावो केल्ल्या कृपे आनी विंसवणे वरवीं भगवंत हांवकार मरी आपल्या गर्भ समूहाच्या पयल्या घडयेंतावनूच सैमीक पातकाच्या कथावेन आसले देवान उगडापें केल्लें सत सोर बावडतांनी अचल थीर बावडतान पातयोंक आमी तें मानता परगडता आनी विवरायता म्हणालो आनी हंस सुमार 4 वर्सां उपरांत 1858 इस्वेन हे सत अधिकृत तरान पवित्र सभेंत बांदून घेतल्या उपरांत लुर्दान 1858 त्या वर्सा लुर्दान मरी साम बर्नादेत सुबिरो दिश्टी पडिल्ले वळवीं आपूण पाप करत नासता गर्भ संभव म्हणून ती सांगता पाप सत करत नासतना गर्भ संभव म्हजो जाला म्हणून ती परगड करता त्या दर्शनान लुर्दान सयत आनी मुखार मुगाळ भवानी बनी इल्लोसो नियाळ आमी केलो जाल्यार आमी जाणा पवित्र पुस्तक आमकां सांगता रोमाकारांचें पत्र वचवर 5:12 वळ आदां थंय सर मनीस पातकी आदां थंय सर मनशां पातकी म्हण सांग पावलो आमकां कळीत करता रोमाकारांच्या पत्रांत देखून जेजू क्रिस्त सार्वत्रीक सोडवंदार म्हणल्या पातयेक मरियेच्या पातकार रहीत गर्भ संभवाची शिकोवन आड वेता म्हणून
सभार जणांनी प्रत्येक तरान मिडल एजस आमी म्हणटा मध्य काळाचे पवित्र सभेचे देवशास्त्री थोड्यांची नांवां अशें दिल्यान आन्सेल्म, बर्नार्ड, अक्विनास आनी बोनावेंचर हांणी विरोध केलो. हे सत ते जेजू क्रिस्त सार्वत्रिक सोडवणदार म्हणून मानून घेवच्याक आड वेता म्हणून तांणी सांगचे प्रमाणे जर मोरयेक सैमाच्या एका घडयेक पुनी पातकाचें खत ना तर जेजू सगळ्या मनशा कुळाक बचाव करूंक आयिल्लो म्हणलें सत मानून घेवंक अडखळ जाता म्हणाले. देखून त्या देवशास्त्रींनी मोरयावयच्या गर्भान पवित्रपण आपणावंक पावली म्हणून वळखून घेवंक फुडें सरले. पाप करत नासतना गर्भी सुमोवंक ना बगार तिच्या आवयच्या गर्भांत तिने पवित्रपण जोडलें म्हणून अशें सांगीत म्हणून तांणी अभिप्राय विचारली. पुनो ऑक्सफर्डचो एक फ्रांसिस्कान देवशास्त्री ताचें नांव जॉन डन्स स्कॉटस म्हणलो असल्या तर्काक ताणें हंत हाडलो. कित्याक सार्वत्रिक सोडवणेच्या शिकवणेक मरयेच्या निष्कळंक गर्भसंभवाची शिकवण विरोध वचना म्हणून ताणें प्रतिपादन केलें. कित्याक तो म्हणालो मध्यस्थाच्या कृपे शिवाय मोरी हेरां बरीस सैमीक पातकाक वळख जाली. तो देवाची कृपा जेजूची सगळ्यांक जाय. जेजूच्या त्या मध्यस्थ द मिडिएटर ताच्या कृपे शिवाय मोरी हेरां बरी सैमी पातकाक वळख जाली. जशें हेरां थंय पातकांचे खत आसले वरवीं तांकां क्रिस्ताच्या पुण्या फळाची गरज पडली व आमकां गरज आसा. देखून आमी पवित्र स्नान घेता. आमी म्हणटा पवित्र स्नानान आमकां थंय सैमाचें पाताक धुवन वेता. दी ओरिजिनल सीन वा तें पाताक आमकां देवण येवचें तसलें धुवन वेता. आनी तो म्हणटा तशें पातकाक सांपडनशें मोरयेक क्रिस्ताची अदीक गरज पडली. पळया पातकाक संपूर्णशें तिका तशें राखाजें तर ही देवाची वा जेजूची क्रिस्ताची कृपा. साद्या रितीन सांगचें तर मोरयेच्या पातका रहीत गर्भसंभवा मुखांतर देवान आपल्या लोकांक सोडवणदार आनी सुमयाक स्विकार करच्याक तयार करूंक नव्या सोल्ल्याची सुरवात केली म्हणयत मोरये मुखार. देखून आमी आत्तां गायलें तें गंधार नेंगी बापा कुशेक कालसाम जेजू कुशव्यान घेवन संवसाराक देणे जावन तुवें दिल्ल्या पासून. आमी देवशास्त्र शिकतना आमी अशें शिकता बाय अ सिंगुलर ग्रेस देवान तिका सुरू थावनच पातकाचें खत नासतना गर्भ समोवचे खातीर तिका ही विशेष कृपा मरयेक दिल्ली म्हणून. मगाळ बाबा आनी बनी आनी हें कशें जालें कित्याक देवान अशें केलें हें सगळें देवाचें येवजण आमचे खातीर. देखून मरयेक अशें एक विशेष देणें दिवन तिणें पाप करत नासतना गर्भ समोवंक केलें तर हें जेजू खातीर वा जेजूक संवसाराक आमकां एक देणें जावन सोडवणदार दिवचे खातीर. आनी हें जेजू थंयच ताणें केलें. देखून मगाळ बाबा आनी बनी ही एक विशेष कृपा हें एक बावडचें वर्तें सत आमी मानून घेवचें आनी आज देवाक अर्गां दिवचें. ही कृपा देवाची देवानच फावो केल्ली मरयेक विशेष तरान दिल्ली. आज मरयेक मात्र न्ही देव आमकांय दिता. ह्या संवसारांत आमी जियेतना पवित्र स्नाना मुखांत आमकां कृपा मेळ्ळ्या आनी हाचे नंतर आमकां तो बावडचो कृपा मात्र न्ही विविध देणी जी आमी वाचली आज एफेसकारांच्या पत्रांत ती कृपा ती देणी आमचे थंय देव खंडीत जावन ती जारी करता. कितें आमी ती कृपा घेता ती देणी आमी स्विकार करता. आज मागया मरये माय मुखांतर देवाक आमी आज लागीं सरत आसतना आमच्या सुमयाक सोडवणदाराक देव आमकां मरये थंय कितें जालां तशें आमचे थंय जायशें करता. खंडीत जावन देवनी एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आज विशेष कृपा आमकां सगळें सांग लाभो. आज आमचें समर्पण आमी करता आसतना अशें कितें आमच्या जिवितांत आसा जांबरो आमचे थंय आज कश्ट आसात जायते तरांचे बांदपास बंदड्यो आसात. आमकां हरी एक ल्हान कृपा जाय. सुमयाच्या कृपे विने आमी कितेंच करूंक शकना. पूण सुमयाची कृपा
आमचे रितो आमकां दितना आमी ती घेतल्यार, आमी ती स्विकार केल्यार, आमी ती आपणायल्यार सक्कड आमी करूंक शकता. आमचे थंय सक्कड तो करता. मरिये माये थंय जी कितें ताणें केलां आमचे थंय तो करतलो. विश्वासी देव आमचो आमकां समर्पण करून आमी मागया. सुमया कडेन आशेम तान येवन आमी मागया. सुम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, सौम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सौम्या आसरो सोदून आमी आयल्या. विशेष कृपा आमकां जाय मरिये माये बरी. आमी ह्या संवसारांत जियेना. सरपातकाक वायटाक सुमया आमी पाट करूं तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदूंक सुमया. आमी एक दीस सुमया तुजे थंय आमी आसची. ते जसान जिवीत आमी सोडच्या. सुमया वय आमकां समर्पण करता. आमकां तूं नितळ कर तुज्या उतरां, तुज्या त्या कृपेन सुमया. कोणा लागीं सुमया वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सुमया वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावूंक म्हाका फावो कर. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावूंक म्हाका फावो कर. सुमया म्हज्या, सौम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, सौम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आमी मागया. सुमया आमकां आसरो दिता, जिवीत दिता. बरोवन वमतून क्षमापान जिवीत दिलो. विशेष कृपा आमचेर तो आज वत्ता आयच्या ह्या बागी पेस्ता दिसा. मरिये माय आमचे खातीर ती विनाती करता. कृपेन भरलेली ती जावन आसा. आमकां समय बडयता. आमच्या कुटुंबां मिटोवया, मोगाच्या मनशांक मिटोवया. कोणी बांदपास बंदडेन आसा, विशेष कृपा कोणाक गरज आसा सोडा आसता. सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. विविध राष्ट्रां आज खंय झुजां आसात. आज कितें संवसाराक कितें कृपेची गरज आसा. रशिया, युक्रेन, पॅलेस्टाईन, इस्रायल मध्ये अशें झूज रावचे खातीर आमच्या मणिपुरा खातीर आमी मागया. भारत देशा खातीर मागया. मुखल्या वर्साच्या त्या इलेक्शना खातीर आमी मागया. बरे फुडारी आमकां बरे मेळचे खातीर आमच्या समस्यां खातीर आमी मागया. दैविलो खातीर मंदिरा खातीर आमी मागया. हांगासर सलचरी एक रितीऱ्यो हांगा शेरी एक यासा करी एक भाव भयणी खातीर हांगासर आयिल्ली एक तेसांवां सगळीं सुमयाक भेटोवन आमी मागया. विशेष कृपे दिल्यान पवित्र आत्म्यान तो आमकां भरून चड आनी चड देवाचें रास, देवाची कशी योजना आमच्या थंय आमच्या सगळ्या गरजांनी, आमच्या कुटुंबांनी, सगळ्या संवसारार जारी जावन आमी मागया. तुम सुमया म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरचो. तूं सुमया म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरचो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर.
तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून, आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. मागे आम्ही आसरमा दिवसाचेर करतले सुडासकान काजाराची एनिवर्सरी कोणाची आसा तांचेर विशेष आमी आशिर्वाद मागतना आज विशेष करपा हरगांदेम आमकां विचारला. एक भुरग्याचें देणे मेळ्ळेल्या खातीर रिटा डिकुंडा मलोण, वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस बेंगलोर, मार्गरेट डिसोजा आनी कुटुंब, जुलियाना थॉमस डिसोजा किरें, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क बाय फ्लाविया कुटिनो अलंगार. विशेष गरजां खातीर आमी मागयास 12 जाणांची गरजो हांगासर ह्या मंदिरांत आयिल्ले आसात. थंयसर सुमयाक आज बडयत आसतना आमच्या गरजां सवय बऱ्या भलायके खातीर आनी हिलींग अरुण जॉयल पिंटो बचपे अशे खातीर आमी मागता. देवा दिन जाल्ल्यान सोडा आमी कडया ऑलिवर विल्फ्रेड कुवेलो अशोक नगर, रॉबर्ट लोबो बंटवाळ, महिना सोडा सुनील कुलशेखर, जोसेफ रोड्रिगस थाने, युनिस डिसोजा नाकरे, पुलगंदल्या आत्म्या खातीर मेघना एडल मोगरनाड, कॉसेस तावरो बचपे, रायमंड डिसोजा वकोला, 6th death anniversary जॉन पिंटो अंधेर ईस्ट, कुटुंबान सगळ्यां खातीर जुलियाना थॉमस डिसोजा किरें, लीना पिंटो आनी फर्मिन पिंटो कुंटलपाडी, जॉन पिंटो 6th death anniversary अंधेरी डिपार्टेड, कुटुंबान सगळ्यां खातीर लोबो मथायस आनी कुटिनो कुटुंबान सगळ्यां खातीर मेबल अम्ब्रोस मथायस मँगलोर. आता सांसवे आमचे ते सांबटोन इगडी आमची दोन्ही हात बांध स्तुती करना मी मागे हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस मी आमकां बेसांगाल आशीर्वादित कर विशेष कृपे देण्याने आमकां आमची कुटुंबा आमची ते समान बहुत समया हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर. समयाची बेसांव आमी सोन घेवया. संतोषाच्या आयच्या दिसा मरियेच्या फेस्ता दिसा बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक भक्तीन वंदिया. चढवणेच्या इतिहासान चरण दासीच्या जीवनात विचित्र कृत्यां केल्ल्या देवाक आमी हसिया. विचित्र कृत्यां केल्ल्या देवाक आमी हसिया. देवाचे उतर ऐकून जिये मरियेचे जीवन आमकां प्रेरण. कुसा मुखान जिविताक जल्म मरी माय आमकां दिता आदर्श. देखून मरिये संगी आमी सर मेळ्ळ्या. देवाचे कुशे प्रकार सवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. हांव सर्वेस्पराची साकर्ण म्हूण स्विकार करचे भाग देवाचें इनाम. जर जिणयेंत वर्तो आनी भरपूर संतोष जोडूंक आमी आशेतांव तर आमची योजना आनी म्हजें म्हणलें चिंताप देगेक दवरून संपूर्ण तरान देवाचे शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून
स्वीकार केल्यार देव आमकां निजायकी वर्तो करता. मरयेच्या जिविताचो संतोष देवाची खुशी जारी करच्यांत देखून तिणें आपली सगळी जिणी समर्पिली जेजूच्या सेवेंत. तिचे देखी प्रमाणे चलोन देवाची मोगाची भुरगीं म्हणलें आमी जावया. आमी खंयच्याय रितीनी सुकोन पडल्या तर ताचे बक्षाणें मागोन आमी सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या सद्भगी हांव सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकळूत कर, सुमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सुमिया काकळूत कर, सुमिया काकळूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा उंचगी आणि शांती माझ्या इष्टाक संसारी. सर्वेश्वरा देवा संगींच्या राया सपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता. सौम्य देवा, देवाचे शेळी तूं संसाराचे पाप काढताय. आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र जावच्या तुझ्या पुताक पावत असल्या वय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून ओंकार मरयेक तुवें गर्भसंबंध निष्कळंक केली आनी तिका पवित्रत्म्यान भरून तुझ्या दैवीक जिवितांत घेतली. हे तुझे अपूर्व रचने खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखणता आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुज्या महिमेक फावो ते भशेन करच्याक आमकांय मरये मायेच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ल्या श्रेयेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान श्रेये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? श्रेयेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिरा पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं कातलोय. तुजे आनी श्रेये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय. मनशान आपल्या बायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतार्यें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा उजेर आपले नितीवंतपण ताणें उगडलां. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. प्रितोमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जैता ताळो काडा. उल्हासान गितां गावन ताका वाकणा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र कार्यां. सांत पावलान एपेसघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अर्सिल्लो जावं देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या येवकोटांत सर्गीची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ततेय ताणें आमकां विसल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तातेय आपणाची भुरगीं जायचे पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतातय ताणें आमकां लाभशे केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें योजन. देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जो देव जावन आसल्या आमकां क्रिस्तातेय विसून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यांत.
क्रिस्तातय पहिले भरवसो दवरून आसलेली आमी ताचे महिमेक ओगळीक आडिजय म्हणून ताणें आमकां आपोवणें दिलां. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुरेस्पर तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोय आसूं. तुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंकवारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसान सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक बागेवोन देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुता गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाद जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. ओंकार मरियेचो निष्कळंक गर्भ संभाव चे फेस्त आमी आचरण करता आसतना वांजलान पळयता आसतना आमकां कळीत जालें मरयेंतय आशिल्ले विविध गुण. त्या गुणां पैकी मोरी एक विधेयपणाचो गुण आमकां दाखयता, खालतेपणाचो गुण आमकां दाखयता, नम्रतेचो गुण आमकां दाखयता आनी आमकां आमच्या जिवितांत आमी कशें विधेयपण घेवंक जाय, खालतेपणान जियोंक जाय आनी आमचें जिवीत देवाक कशें मानता तसलें जाय जायगे म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता. देवाच्या हर एका उतराक मान दिवन, देवाच्या हर एका उतराक खान दिवन आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलिल्ली ही ओंकार मोरी. मोगाळ भाव भयणीनो, अशें आमकां मोरयेक विश्वासपणाचो गुर्त जावनी आमकां दाखोवन दिता. ताच्या जिवितांत कशें विश्वासपण आमी दवरता तेन्ना मात्र आमकां हर एका रितीनी देवा थंय आनी देवान दाखोवन दिल्ल्या मेटांनी चलोवंक आमकां सलीस जाता. हर एक मेट सोम्यान काडिल्लें तिचे संगी तिणें हर एका उतरांनी तशेंच करण्यांनी ताका आदार दिलो. तशेंच आमचें जिवीत आमी केदाळा विश्वासपणान आनी ध्यानांत केदाळा दवरता. ताजे उतरा खाल आमी केदाळा जियेता. ताजें उतर आमच्या जिवितांत केदाळा आमी आटापून ताज्या उतरा प्रमाणे सोलो मुखार सरता.
तेन्ना मात्र तिणें सांगिल्लीं उतरां आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटलीं. लोकाच्या पयल्या अध्यायांत 30 आनी 8 वळीचेर आमी पळयता. सर्वेस्पराक ती सांगता, हांव जावन आसा तुजी साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. विस्वासपणाचें तशेंच विधेयपणाचो गुर्त हो आमच्या कश्टांत जावं, आमच्या संतोशांत जावं, आमी कशें जेजू थंय विश्वासपणान तशेंच खालतेपणान जिवेवेत. एका मेटांनी तिणें संगात दिलो जेजूचो, आनी जेजूचें जिवीत सार्थक जाय तर जाल्यार तिणें अपुर्बायेचो पात्र ताच्या जिवितांत तिणें दिला. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मरयेची देख आमी घेवया आमच्या कुटुंबांत. केदळ आमी आमच्या कुटुंबांत तिजी देख घेता. ती एक संपूर्ण व्यक्ती जावन आसा. तिणें हर एका मेटांनी, हर एका काळांनी, हर एका संगतींनी जेजू थंय आनी जेजू मदें तो घडुल्लो व्यत्यास जेजूक जैताचो मेट चलोवंक ती आदार जाता. केदळ आमच्या कुटुंबांनी आमी मरये मायेक मान करता, मरये मायेक आंबोरी तेर्सा मुखांतर उडास करता, तिजे मुखांतर आमी जेजू लागीं मागता. ती आमकां मध्यस्थीन जावन ती आमकां आधार दिता आनी आमकां जैताचो गुर्त जावन मुखार येता. आमच्या देवा थंय आसलो विश्वास, बाबार्थ आनी मोग व्यक्त करूंक आमी एकाच देवाक सत मानता म्हणलें मागणें म्हणून आतां आमी मान करया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वेचो, दिसत्या आनी नान दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सम्यान जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्त केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमच्या चडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलात ताणें क्रुसार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका केपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन जाला, बापा आनी पुता बराबर, ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत मानता. पतकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मुंडू आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरये परी जीवन आमचें तुका भेटयता, जीवन आमचें पावन कर म्हण आमी परता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, ओंकार मरयेच्या निश्कळंक गर्भ संभाव पासत तुका दिन वासून हें वाकडणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर्व गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावन आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकडणेचें बलिदान जावंक फावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमची आई सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भोव भगेवन हांव कारमरयेक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुशव्यांतलो सांबाळली तेन्ना मूळ पातकांच्या सर्व कथांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बर्तेन पवित्र केली सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मेलो निश्कळंक निरापराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैबान जावचो आसलो खरो पूत हांव कारमरयेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपूर्व अजापान तुवें आवय रचली अशेंच ही तुजी दू जावंक पावली आराम आनी कुणा पवित्र सभेची जेजूचें खतमीर नातिल्लें रुपावंत पत्नीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्र सभेचो आसरो करून दवरची निश्कळंक अंकारी प्रास उत्तीम वर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिली केदींच भायर सरली ना तुज्या हातांतली आनी तुज्या परजेक तुजें बरेंपण आनी दया मागतेली अदीक श्रेश्ठ शरणती मेळची ना दुसरी देखून तुज्या धर्मदुतां संगती संतोशाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेश परतो सगानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगीं तुका जय ओ सगीं तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओ सगीं तुका जय ओ सगीं तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी उंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावर तसो गुट परगटोया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सलवनाची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवन परसो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे जगातीन मेल्ल्या सुमेसान तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दाय कर मागता. हांव कुवार मेरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर्ग आनी तुका मनवल्यान विशेष करून सार नोळम सुगडनार जुजे फ्रेनाड मेळस तर सुमेस भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगासून एक अर्ज कुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हण लालेवन मागता. ये तूं सम्या परता. प्रार्थुया. बापा असर्या वेजमेतां घडणारा भगवंत ओंकार मरयेन तुज्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुशव्यान घेवन आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकांतली कथांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सबामपणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेतांव देखून ताचे स्वरवे आमकां दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरावरत्या जिविताच्या भरतेक आमकां पावय. या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. निसर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 माये तुका जय जय जय.
जय 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 माये तुका जय जय जय. कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रिया भितर तू सदैव आम्ही तुका वंदिता. जय 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 माये तुका जय जय जय.